Stotram 94 Niticho Dev फारीकपण घेतल्या देवा सर्वेस्परा सूद घेतल्या देवा ये मुखार प्रितुमेच्या नितीदारा उठ गोरविश्तांक फावो ती मजुरी दी केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत नोश्टे मनीस जिखतले ते मिजास कोत्तात गोरवान उलयतात खोटे मनीस आपणा मदें बोडाय सांगतात तुजे पोरजेक ते चेपतात सर्वेस्परा तुवें विंचून काडलेल्यांक दोगडायतात विधवांचो आनी परदेश्यांचो जीव काडटात अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पोर पळेना जाकोबाचो देव चीट दिना मुर्खांतल्या मुर्खानो समजून घेयात आरे पिश्यानो केन्ना तुमकां बूद येत जाणे कान ghôddla ताकाच aikunk येना जाणे dollo रोचला ताकाच dixtt ना जो राxttrank xikxa दिता तो khast लांचो ना जो mon'xank zannvai दिता ताकाच zannvai aschi ना मनशांची चिंतना सर्वेस्पोर वळखता ती बेश्टी फूंक म्हूण तो जाणा सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय जाका तुजी समूत शिकयताय तो मनीस बागी नोश्ट्यांक फोंड खणून जाता मhonno-sôr ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान कोत्ताय कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सोडचो ना आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना जट्टी नव्या निती परमणे जातोली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मांडून घेतोली नोश्ट्यां विरुद्ध म्हजी राखण करूंक कोण उबो जायत खोट्या मनशां विरुद्ध कोण म्हाका तेंको दीत सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक पावूंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो म्हजो पांय निसरता अशें हांव चिंतां तेच घडये तुजो मायबोब म्हाका सांबाळटा सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत उस्के चडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता कायद्याच्या नांवान उणीत कोत्तात त्या नोश्ट्या मुनसुबीदारां बरोबर तुमी aschi काय प्रमाणीक मनशांच्या जिवा फाटल्यान ते लागल्यात आनी निरअपराधी रोगताचेर शिक्षे फर्मण मारतात पूण सर्वेस्पोर म्हजें कोट आनी म्हजो देव म्हजें खोडप म्हजो आसरो तांच्या नोश्टेपणाचें तो फारीकपण घेतलो तांच्या खोटेपणाक लागून तो तांचो भस्म कोत्तलो सर्वेस्पोर आमचो देव देवाचें उतर